का तुमकां आमगे गोवन फ्रेंड्स फॉरएवर यूट्यूब चॅनलाची कोरिया थोडी मस्ती आनी थोडी कोरिया फकाणां थोडी उलोवया पॉलिटिक्साचें आनी पॉलिटिक्सान उलयलें जाल्यार चड लोक येता पॉलिटिक्सा धांवन ओके फ्रेंड्स। मैं जानता हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, फिर भी चीनी अभी मैं महंगा करूँगा। मैं जानता हूँ मेरे देशवासियों, मैं जानता हूँ तुम लोग चीनी खाने के लिए कम करो और घर में पैसा बचाओ। मैं जानता हूँ मेरे देशवासी बहुत बाहर लोग काम कर रहे हैं, वो काला धन बना रहे हैं, वो काला धन मैं वापस लेके आ जाऊंगा और सब लोगों को 5 लाख रुपए अकाउंट में डालूंगा। मोदी जी का चाय पिएगा तो वल्ला वल्ला हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कोरिया आमी ब्लॉग स्टार्ट। फ्रेंड्स सांगपा म्हळ्यार कितें, मॉर्निंग हांव उठोत्री कामाक गेलो, कामासून सोमतो आतांच येयलो आनी आज मातशें बरें नासलें, जिवा बरें नासलें, मातशें डायबिटीज चड हाय आसली आनी मोदीन सांगिलां खरें, मोदी हांव थँक्यू म्हणटा, डायबिटीज मातशी चड जाल्या साकर खान सो हांव मोदीन म्हारग केलो बरें जालें, कित्याक आतां हांव साकर घेवपा ना। तुमी बी घेयनाय साकर, तुमी सगळीं उशी लाया घरा कडेन, उशी लाया आनी साकर तुमी करे घरा कडेन, दुसरो कोण दिवपा येवपाना। आज लेट जालो येवपा, आज कितें जालें 10 वर जालीं, 9:30 जालीं हिंगा ओमाना आनी हिंदी 11 वर जालीं, सगळीं न्हिदोले आसतलीं। हाले हो ब्लॉग चोयताय तेंकां सकाळीं चोयताय तेंकां गुड मॉर्निंग आनी सांजे चोयताय तेंकां गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स रातीको चोयल्यार तेंकां गुड नायट। फ्रेंड्स सांगपा म्हळ्यार कितें जाणा तूं, स्टार्ट करचना पयलीं तो दाखयता हांव कितें राव। अजून पडेल नाही। गोंयांतल्यान केरळाक बेकायदेशीरपणान सोरो भरपी मोठ्या नेटवर्काचो उत्पादन शुल्क खात्यान पर्दोफाश केल्या। मेंगलोर मार्गान दारू व्हरपी प्रकरणात दोगांक अटक जाली। बसवराजू बोवी आणि नागवेणी नाईक अशी अटक केल्ल्यांची नांवां आसात। व्हॅलिड परवानगी नासतना गोंयांतल्यान सोरो व्हरपी खबर मेळ्ळ्या उपरांत विशेष पथकान गोंयांतल्यान गोंयाचो केरळा सोरोताय, कित्याक गोंया चड सोरो सवाय मेळटा। फ्रेंड्स आजू बाजू कोणें चॅनल सबस्क्रायब करना याद करे मगे ऑडियन्स मोगाची। सो गोंया सोरो म्हारग मेळटा, सोरो सवाय मेळटा आनी आमगे गोंयकार लोक काजू लायन काजू कोन आमगे सोर काटाय, कित्याक तेका लागून टॅक्स फ्री आहा आमगे गोंयान, कित्याक सोर आमगे सोर प्यूर, तेका लागून केरळा लोक वताय आनी मागीर आटेर सांपडले आज न्यूजाचेर जाल्यार तुमी कितू लायसन्स नासलो सोर वताले धोलूय आज। आता त्या काँग्रेस आणि जेपी युती करपाक कितें जाता म्हणजे भाशेन काँग्रेसाने ऍक्शन पास की ते विजय आसता ते सोमटाय तो विजय कितें जावं म्हणजे भाशेन विजय विल बी मोर डेंजरस आउटसाइड द काँग्रेस देन विदिन द काँग्रेस। तो डेंजरस आहा, भायल्यान तो डेंजरस काँग्रेस लास्ट टाइम करला तेणी। सो कोण डेंजर आहा ते बिगो बँक बरें करून एक टाइम तेगे डेंजर आहा तो तुमकां यू whatever mind you feel like you know. So I keep him up factor by dolo. Tu mai fai mai te fatte che nato ingelo BJP gal moridu. To ki right dolo. You take him in now. Last time tu take him. तशें जाता फ्रेंड्स, आमी कितें कोताय वोट घालूं वयता आसतना एका तेका वयता जाल्यार न्हू सारकें एकवटान चलोवं जाय कळटा। कितें आहा तें पॉलिटिक्सा भितर चलप जाल्यार चुकीचें जाता आनी तो आपणा पार्टी आपयता जाल्यार थिंग वयता न्हू, तो पार्टी आपयता विजय सरदेसाय कितें करूं सोदिता। फातोड्डा चोयलें तेणें जायत केलें, तेणें जायत हायलां बी आसतलें तें आनी आम काडूं वचना, कित्याक हांव तेजें बरें सांगना वायटूय बी सांगना, सांगो तुका। तो तरी लोकां फाटीं वचून करूं सोदिता जाल्यार ते घेवपा जाय सगल्यांनी, काँग्रेस बीजेपी आनी आरजेपी मेळोन एका बीजेपी मातशें टक्कर दिवपा जाय।
कळ्ळें का कित्याक BJP आतां कितें जाता BJP आतां शिवसेना येयला ओके फ्रेंड सो हेका लागून कन्फ्युजन चड जालो आहा इतली ओके तुमगे वोट स्प्लीट कोनाकाय तुमगे वोट खाली काँग्रेसाक घालाय नमस्कार ह्यो आसा द फूड सो विजय येयलो थंयसलो आम्ही एक इशू घेतिल्लो ऑफ द ऑर्गनायझेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन ताचे ना 138 रे सामकें तें सगळें एकटोवाटान येयलें जाल्यार न्हू BJP उडोवपाक कांय न्हू आनी आतां तर एकठांय जायनाय न्हू तुम न्हू मागीर खंय गोडोवती खबर ना मनशान म्हणटा सदां व्हडलो इगो धरूंक जायना मनोजान पासून आतां मनोजान लोक जायत वर कोता मनोज कितें जाता जायतो मातशें अशें करून चड हें जाता कळ्ळें तुका मातशें गरम जाता मागीर तेगे उलोवप बी बरें तेशें कोन्न कांय ना तेगे वायट ना थोडे उतरां लोकांक गाटी बाटी म्हूण तेंका लोकांक राग येता सो तेका लागून मनोज बंद मोडले सो विरेशान आनी मनोजान एकठांय जावपा जाय आतां तें पयलीं घेवन तें अशें तशें तें घेवन रावूं जायना कळ्ळें तुका विरेशान सपोर्ट करूंक जाय तो एकू मंत्री आनी प्रेजिडेंटा ते सपोर्ट करूंक जाय तो पयलो आहलोलो आनी आतां तूं जाला ओके एकामेकाक सपोर्ट करूंक जाय कोण आज हाडले हालना आतां सो हो आमी गोंयकार सगळे एकठांय रावूंक जाय आनी एकठांय रावता जाल्यार सगळ्यां मदीं मन साफ आसूंक जाय मन साफ आसून सगळ्यांनी एकठांय जावपा जाय आनी आतां थोडे जाल्यार न्यूज आयकताय थोडे आपणागे हें जावपा RGP बरो न्हू RGPन कितें केलां आनी तें केलां RGP आजून येयलो ना निवडून एकू MLA येयला तेंकाय बी चान्स दिवपा जाय आहलो न्ही तुमकां गोंयकारांनी तेका लागून गोंयकारान जायत वोट घायला पूण प्रॉब्लेम कितें जालो जाणा तूं भायले लोक ते नगरी कोले रामनगरी मागीर जस्ता नगरी आनी केसर नगरी केले न्हू तेजेरी न्हू वोट मागीर फुटोला कळ्ळें तुका तेजेरी ते दुसरे MLA निवडून येयले नाल्यार हे पाटी 2-3 पूण सीट येता आसलीं RGPची तेका लागून आमगे गोंयकार लोक थोडो आहा भायले लोक चड आहा कित्याक भायले लोक येवन गोंयां बोर प्रॉपर्टी आहाय त्यो घेवन घर बांदून सेटल जालो आहाय तुमी चोवपा शकता जाय तें हांवें सांगो नाका आनी गोंयकारां म्हणजे वेल्यू ना एसो सारकें न्हू फ्रेंड्स कमेंट्स करुया सांगा वेल्यू आहा गोंयकारांक आं गोंयकारांक वेल्यू ना आमगे सरकार आमगे मिनिस्टर आहाय ते तेंका पळय सद्या आधार कार्ड रेशन कार्ड सगळें कोण दिताय कोण आं सगळें कोण दिताय मागीर तेंका मागीर रावपाक कितें जालां आमी थंय भायर गांवां काम कोताय आमी थोडे दीस काम कोताय आनी वयताय आमी सेटल जायनाय कळ्ळें तेशें कोन्न आसूं जाय आमगे मिनिस्टर आहाय ते आवटसायडरांक चड सपोर्ट कोताय हो चड सपोर्ट कोता हो आयच्या कॅबिनेटाक फक्त आमी जी बिलां इंट्रोड्यूस करतले ते आनी जे ऑर्डिनन्स काडलेले ते बिलां हें करून राव तूं गोंयकारांक सपोर्ट कोनाक जायत जाण रागा जाता आसतलें हांव BJPचे कित्याक अगेन्स्ट आहा अगेन्स्ट ना कितें बरें करूंक जाय आमगे गोंया पासून बरें केलें like जाल्यार long pending demand which is the correcting of the super specialty to the Goa Medical College. हांव पर्सनली फॉलो पळय करता किंवा टायम टू टायम लास्ट टायम संदीप गोवा मेडिकल कॉलेज आनी पयस कितें उलयन तें either the casualty otherwise Goa Medical College is the ओके सब्सक्राइब लाइक शेयर करे
शेयर करे, शेयर लाइक करे, कमेंट्स करे। शेयर करे, लाइक करे, कमेंट्स करे, मुझे ब्लॉग्सचे असन शॉर्ट्स फिल्मचे, कॉमेडीचे। आजूबाजू कोणी मुझे चॅनल सबस्क्राईब करणार आहात करे मग असून शेयर करे फ्रेंड्स। As torrential monsoon rains batter the scenic shores of Goa, a different kind of storm is brewing quietly. ही मागणी पूर्ण करणं फारसं सरकारला अवघड नाही, सोपी गोष्ट आहे. कारण अनेक राज्यामध्ये 2 भाषा आहेत, 3 भाषा आहेत, 4 देखील राजभाषा झालेल्या आहेत आणि त्या ओके, सांगतो ते. घटनेप्रमाणेच झालेल्या आहेत. घटनेचे कलमच सांगतात की 1 किंवा एकापेक्षा जास्त राजभाषा होऊ शकतात. तुम्ही जर बघितलं तर छत्तीसगड जे हे राज्य आहे हे एक 20-25 वर्षापूर्वी स्थापन झालं आणि 2006 मध्ये मराठीच आहे बाबा. आता मराठी करून असणार तू. आता तू वोटिंग आला का? होते ओळखताय तुम्ही? परिणाम भोगावे लागतील. सगळं जे चाललेलं आहे हे सत्ता राखून ठेवण्यासाठी चाललेलं आहे. सत्ता राखोवपाकूच जाय ना. तुम सत्ता राखोवपा जाय म्हूण तेश कोन मुखार येताय ना रे बाबा. कोंकणी उलोवपा जाय न्हू. कोंकणी उलय रे बाबा. गोंयकारांक कोंकणी उलयता जाय. तूं मराठी उलयता म्हूण तेश ना. मराठी आमी बी रिस्पेक्ट दिताय. आमगे जायत फ्रेंड्स आहाय. पूण कोंकणी सगलो लोक उलयता, कळटा का? आख्ख्या गोंया कोंकण म्हूण वळखता, कळटा का? मराठी म्हणजे महाराष्ट्र आहा कोण. महाराष्ट्र ऑलरेडी आहा इंडिया, कळटा का? गोंया थोडें डिफरंट आसूं न्ही, कळटा का? कोण शिकयता? हे जाणटे बुड्ढा न्हू. हें कोण शिकयतलो? एक म्हणजे सध्या ज्या तरेन डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर्स येयलो इंजिनियर घेवन येयलो पोतून. सामको
लायटी बिल वाडयलें आनी आतां इंजिनियर सारकें कोत्ता सगळें पावर हें होल्ड हें केलें सारकें केलें केबल बी घायलें सगळें सगळें कोत्ता तो मागीर घाता तुमकां बिलां हो खबर आहा मोगो लोकांक पिश्यां काडून आनी कितें उलय वचय कितू करोड हें घाताय 102 करोड प्रोजेक्ट जो ब्रिज करपाचो ऐसा ब्रिज कित्या जाय रे आमकां तें आख्खें झाड बाड कातून ऐसा ब्रिज कित्या जाय आमकां वयल्यान न्हय आमगे पयलीं लोक सकयल रस्त्यान पांय आटेन वोसोन केवळ जाल मरे हे सगळे कोडश्या लागून कोताय तुमी सगळे कोडश्या ते डबल ट्रॅकिंग कोताय आनी हे सायडीन आतां हेका लागून ते ब्रिज व्हडले ब्रिज बी बांदून कोणाक कितें दाखोवपाक गोंय काय हें आहा लंडन करूं सोदताय गे व्हडले अमेरिका तेसो करूं सोदताय गे गोंयान डिजिटल करूं सारे डिजिटल कोताय जाल्यार इस्कॉल पळय सारकी करे रे लोकांगे गरीब लोकांगे इस्कॉल सारकी करे तेंगे टॉयलेट्स जाय मरे आतां 5 तारखे दाखयता काँग्रेस जनता पार्टी मागीर मोदी येतालो मुझे पता है मेरे देशवासियों इंडिया में स्कूलों को टॉयलेट भी नहीं है अभी सुविधा करेगा मेरे प्यारे दोस्तों अभी चीनी महंगी की है उसका पैसे से मैं पूरा स्कूल का तरतीब करूँगा मेरे देशवासियों बीजेपी सरकार 2027 में गोवा में भरपूर वोटों से जीत लाएगा मेरे देशवासियों मुझे पता है आप लोग नाराज है मेरे पे मेरे देशवासियों कितने आदमी थे वो सीजेपी के 5 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं फिर भी मैं डरने वाला नहीं हूँ मेरे पास चाय का पावर है मेरे देशवासियों मैं सोचता हूँ कि काला धन जो बाहर कंट्री में फैला हुआ है वो पूरा तुम्हारा अकाउंट में डालूंगा मेरे प्यारे दोस्तों हमारा प्रमोद सावंत का गोवा में 2027 में बड़ी हुकूमत से जीत के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करो फेसबुक फॉलो करो वसीम अमर मेरे प्यारे दोस्तों चीनी तो महंगी की अब इंस्टाग्राम में मेरे फॉलोवर को लाइक करो शेयर करो अभी मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाऊंगा और मेरे प्यारे दोस्तों को एक करूंगा $100 क्या यार $100 भेजेगा तुमको मुश्किल नहीं अभी चीनी महंगी की है थोड़ा दिनों में पूरा चावल भी महंगा कर दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों डरने का नहीं ये मुसीबतों का सामना कोरोना का साथ में आप लोगों ने भरपूर ताली में ऐसा ढोल बजा के हम लोगों को पूरा सपोर्ट किया और बीजेपी अभी भी आगे है और अभी भी कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो और इंस्टाग्राम भी करो फेसबुक पेज भी करो मेरे प्यारे दोस्तों चाय का मुश्किल नहीं चाय तुम्हारे घर में आएगा चल फ्रेंड्स मेळ्या फाल्यां चड चलो आज 20 मिनटी जाल्यो मेळ्या फाल्यां सद्दां येता लायपाची आनी तुमगे उलोवप बरें जाल्यार फकाण बरें लागलें आनी कितें न्यूज बी बरो लागलो जाल्यार म्हाका मातशें कमेंट्स करून सांगलें आनी फ्रेंड्स लास्ट एक आमी कचरो बी आमगे रस्त्यांचेर बस्त्यांचेर उडयनाकाय ओके
आनी कचऱ्या लागून जायते त्रास पडटा आमी तितू घराको थोडो लासयाय आनी कोण गार्बेज उडयतले तेंको दियाय. हांव जाणा हे भायर लोक येताय ते फ्लॅटां ते सगळे ते कचरो लासो मेळना कांय मेळना ते सगळे रस्त्या सायडीक उडयताय आनी आमगे गव्हर्मेंट बी सारको ना गार्बेज प्लांट करपाक. आनी आतां न्ही बॉटलां आनी हे येयल्या बॉटल येताय ऑगस्ट न्हू सप्टेंबरा 1 तारखेसून स्टार्ट ते बॉटलांचे असो टॅग आसतलो असो टॅग आसतलो. हो टॅग स्कॅन करपाचो आनी ते बॉटल तितून घालपाक आनी त्यो बॉटल रिसायकल करपाक पयशे फ्रेंड्स. आतां बिचीची बी बॉटल बी अशी उडयतले ती हाड्या आनी समते स्कॅन करया आनी पयशे करया. आतां न्ही कचरो मुळो जावपाना बॉटली मुळो जावपाना खंय रस्त्याचेर. सो आतां स्कॅन करया बॉटल आतां एकठांय करया. आतां न्हू आतां येतल्यो न्यू बॉटल येतल्यो स्कॅन कोड येतलो त्यो. हो स्कॅन कोडाचे कितू पयशे मेळटा 8 आनी 10 पयशे मेळटले एक बॉटलीचे. सो फ्रेंड्स खंयची बॉटल भायर मारपाक गरज ना. 100 पिलो बॉटल रुपय, उदक पिलो बॉटल रुपय आनी ज्यूस पिलो बॉटल रुपय. कित्याक जाणा तूं आतां कोणाक 100 पिलो जाल्यार आपणाक बॉटल जाय म्हणून कळ्ळें तुका. बॉटल हिंगून तुका परतून पयशे मेळटले तुमगे एकावंटान मागीर आनी 100 घेवपा पडटा तुमकां आनी ज्यूस घेवपा पडटा तुमकां. सो आतां न्ही भिवपाची गरज ना. हें केलें तें बरें केलां आनी बरें केलें तेका बरें केलें म्हणटाय वायट केलें तेका वायट. पण चोया सप्टेंबरा 1 तारीख कितू दीस पूण चलत तें चोया. मेरे प्यारे दोस्तों मुझे पता है बॉटल अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा है इसीलिए अभी बॉटल के लिए मैं मशीन लेके आ रहा हूँ. जैसा चाय का मशीन लेके आया था अभी 2027 में मैं बॉटल का मशीन लेके आऊँगा गोवा में और गोवा में पूरा सुंदर बना दूंगा. चलो मिलते हैं कल. अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों. मुझे पता है आप लोग मेरे पे नाराज है. चलो फ्रेंड्स मेळ्या फाल्यां मोग आसूं. सदां मोगान राय मोगान भोंवय आनी एकमेकाक सपोर्ट करय आनी सदांचे भशेन मुगे लायफाचे जॉयंट जाय बरोबरी उलोवया. हाल्यां कांतरां फुदोळ करया. हाल्यां कोंकणी कांतरां फुदोळ करया रिमिक्स करया काळी BJP कांतरां BJP काँग्रेस सगळ्यांची कांतरां फुदोळ घाल्या हाल्यां. ओके आमगे कोण जाता सगळीं कांतरां मातरां रेडी कोता ऑर्गन बी रेडी कोता कळ्ळें. मोबायलाचेर ऑर्गन कोता कळ्ळें आनी कांतरां घालून फुदोळ करया हाल्यां. हाल घेवन दिसू हाल्यां हाल वेनसडे न्हू हाल वेनसडे कांतरांचें ओके. हाल आनी कांय न्हू हाल सिंगींग करपाचें फ्रेंड्स ओके. चल मेळया फाल्यां आनी म्हाका सकाळीं कामां वचून जाय चोयल म्हूण हो ब्लॉग चोया तुमी लायव्ह ब्लॉग आनी लायव्ह ब्लॉग तुमकां लागून घातां कित्याक एडिटींग करपाक टायम ना. ओके फ्रेंड्स. सो डायरेक्ट कितें आहा तें उलोवया आनी कितें सांगपा जाल्यार डायरेक्ट सांगाय कमेंट्स कराय आनी कोण कमेंट्स केल्यार तेंकां देव बरें करूं म्हणटा मोग आसूं. आनी सदां एकमेकाक सपोर्ट करय केन्ना आनी सदां सांगता हांव एंडींग कोत्ता तेदोना आजून पासून कोणाक चॅनल सबस्क्रायब करना जाल्यार तेंकां सबस्क्रायब कराय. तेंकां कमेंट्स माराय आमगे गोंयकार भाव आहाय ते विडियो चोयताय स्कीप कोताय विडियो सॉंग चोयताय वयताय तेंकां लायक कराय कमेंट्स कराय तेंकां फीडबॅक दिये तेंगे ब्लॉग कितें जाताय ते दिये नायस म्हूणाय कितें घाल्याय फ्लावर घाल्याय कितें घाल्याय पूण कमेंट्स कराय आनी तेंकां बरी खुशाल कराय आमगे गोंयकार भाव भयण्यान. तशें करून सदां एकमुखाक बरें करून आटे मेळ्ळ्यार जाप कराय ब्लॉगर आहाय ते मोग आसूं. राग सोंडिये ओके आनी मोगान राय मोगान भोंवय ओके फ्रेंड्स. चल मेळटा फाल्यां आनी 1-2 मिनटां रावता आनी तुमकां कोणाक वोट घातलो BJP ऑल हॅव सेंड यू $100 $100 आनी आमकां कोण आतां सांगता $100 धाडटाय वासीन $100 कोण मेळटा दिता रे बाबा गरिबांक. तुमी धाडटा जाल्यार धाडाय म्हाका आतां कोणें पयशे धाडटा जाल्यार धाडाय कळ्ळें तुमकां. कित्याक आतां हांव इलेक्शनाक बसपाना 2027. सो तुमी म्हाका सपोर्ट करता जाल्यार म्हाका 1 लाख धाडय कळ्ळें तुका युट्यूबाचेर मागीर हांव ते विड्रॉ करता. कोण आतां $100 धाड ओके $100 धाड जाल्यार धाड कळ्ळें तुका. तेजे मागीर आमी कितें करया मागीर मुखार फ्युचराक कळ्ळें तुका. कितें बरें कामाक यूज करया कळ्ळें तुका फ्रेंड वायट कामां ना. मुखार आज जोडटे म्हाका कोर म्हाका तेशें कोन्न व्हडले पयशे नाकाय पण तूं दिता जाल्यार आनी तुमी दिता जाल्यार यूट्यूब फॅमिली ते कितें बरें कामाक यूज करया आनी मोग आसूं. हिंगा आसूं आमगे लास्ट लायफ सोंपयता व्लॉग आनी मेळ्या फाल्यां मोग आसूं आनी अशें करून सदां जॉयंट जाया लायफाचे ओके फ्रेंड्स. आनी हाल मेळ्या हाल सिंगिंगा करया ओके फ्रेंड्स. आनी आजू पासून कोणें चॅनल सबस्क्रायब करना जाल्यार कराय मोग आसूं. बाय बाय.